बुधवारा कुडचडे वाठारात आमदार निलेश काब्राल हांणी 40 दिसांच्या मॅग्नेटिक ट्रीटमेंट अँड कावन्सिलिंग कॅम्प ऑन नॅचरोपॅथीचें उक्तावण केलें। मुळाव्या भलायकी केंद्र नागपूर आनी लायन्स क्लब कुडचडे हांच्या जोड पालवान ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली। ही कार्यशाळा 15 मे मेरेन सुरू आसतली। देखून हे कार्यशाळेचो सगळ्यांनी लाव घेवचो अशें आवाहन भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल हांणी केलें। ह्या वेळार दोतोर हरीश धागे, लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष अविंद नाईक आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले। कॅम्पाची माहिती म्हाका डॉक्टरान दिल्ली आसा आनी खऱ्यांनी जर तुमकां इफेक्ट जावपाक जाय डॉक्टरान सांगला की दिसाक 2 फावटी तुमी हांगा येवपाक जाय। आपली सकाळी 9 ती हे 4 ती 8 ही हांगा संस्था चालू उरतली आनी हे एरियाक करपाचो कारण की हांगा शांती आहा, हांगा डिस्टर्बन्स ना, नॉयज ना, कांयच ना, सुशेगाद तुमी येयली। पार्किंग वेवस्था बरी आमचे कडेन केल्ली आसा आनी तेन्ना हांगा एक बरें तुमकां एक खऱ्यांनी ट्रिटमेंटाक आमी हो ट्रिटमेंट घेवपाक लोक खूब पयस वयता। हांगा तुमकां हाडून दिल्लो आसा, तुमी सगळ्याचो हेजो उपकार करचो, म्हणजे हे घेवन लाभ घेवचो आनी जशें डॉक्टरान सांगले भशेन की एका दोन फावटी दिसाक येयले 10 दिसांनी तुमकां कळटलें तुमचे कितें शरिराचे परिणाम जाता। सो म्हाका दिसता दगेबाब जो डॉक्टर आसा तेजी टीम हे तुमचे सेवेक आसा। 40 दीस ते हांगा निस्वार्थपणाने रावपाक येयल्ले आसा। तेचे आमकां वरुण बाबान एक वेवस्था केल्या रावपाची, तशेंच ह्या हॉलाची वेवस्था केल्या म्हणटा म्युनिसिपालिटीन आनी जे नॉर्मली ते 4000 रुपया घेता तेजे डिस्काउंट ते कितें दिता ते पळया। आनी ते भाशेन हो म्युनिसिपालिटीचो हॉल जो आसा ग्राउंड प्लस हॉल आमी ग्राउंड लेवल घेतला तो हो कॅम्प करपाक। सो हे सगळे गोष्टी हांव कित्याक सांगता, कित्याक आमी सगळे वेवस्था केल्या आनी कुडचड्या वयल्यान तुमी एकामेकाक सांगल्यारूच तेजो लाभाचो फायदो घेतलो। परतून काल सांगता तेन्ना एकूच लक्षात दवरला की तुम्ही सगळी कुडचड्या वयली आनी थोडे म्हणटा की 200 रुपया कितें घेतले। 200 रुपया घालपाक कारण हें आसा की आमचे कुडचड्या कोणा कडेन पयशे घेवचे ना।